मार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता 16व अध्यायी 14वें वाक्य तावन 18वें वाक्य. शेवटी ते 11 जाण शिस जेवणार असताना जेजू तांकां दिश्टी पडलो आनी तांच्या बेविश्वासा आनी काळजाच्या धरुणे पसत तांकां तो दुर्सालो. कित्याक तो जिवंत उठल्या उपरांत ताका पळयल्ल्यांक ते पातयले नात. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सत मानिना ताचेर केस्तेचें परमाण पडटलें. सत म्हणटल्याक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देंवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय बी विकते पियेते जाल्यार तांकां तें बाधक जावचें ना आनी पिडेच तांचेर हात दवरून तांकां तें बरें करतले. देवाचें उतार घे. वाकणी तुका क्रिस्ता. आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा, आमी कशें जेजूचे सक्तिवंत शिश्य जायत गे म्हणल्या विशयांत. हाऊ कॅन वी बिकम ए स्ट्रॉंग विटनेसेस फॉर द क्राइस्ट. हाऊ कॅन वी बिकम ए पावरफुल विटनेसेस टू द क्राइस्ट. जेजूक कशें एक सक्तिवंत या भळादीक साक्षी जावन हांवें न्ही तुवें ह्या समाजीन जियेजे ह्या जिवंक शकता गे म्हणलें एक मोठ्यान नियाळ. आज हांगासर असल्या वाचपांत 3 संगती आसात. पयलें म्हणटा जेजू तांचे बेविश्वास पळयता. जावंक पुरो ताचे शिस फाटल्या 3 वर्सांनी ताजे सांगात आशिल्ले. ताजो पटलाव करतले ते जेजू जेजू म्हूण पटलान येतले आनी आपणें केल्लें अजाप पुरो ताणें पळयल्लें आनी त्या शिसांक पळोवन जेजू म्हणटा तांच्या बेविश्वासाने काळजाच्या धरुणे बसत तांकां तो दुर्सालो. आमी जल्मात मस्त जाणांक क्रिस्तांव, हर एकले आमी क्रिस्तांव. 40 दिसांनी म्हाका न्ही तुका बाप्तिस्म दिला. फाटल्या 12 वर्सांनी हांवें न्ही तुवें जेजूक साक्षावन आसा आसलें. जशें ते शिस जेजूची 12 जपां पळयल्यार तांकां तो विश्वास नातिल्ल्या वरवीं जेजू तांकां तांच्या बेविश्वास पळोवन बेजार पावता. म्हजी आनी तुजी परिस्थिती अशीच आसा गे म्हणलें एक नियाळ आमी करी मोगाच्या न्हू. फाटल्या 10 वर्सां, 20 वर्सां, 30 वर्सां, 40 वर्सां, 50, 60, 70 आमी कितलीं वर्सां ह्या समाजीन जियेले. हांव एक भावार्थी म्हणून आमी बायल्यान ओलावन आमी जियेले. हांव पूण निजायकी म्हजो भावार्थ वर्त जावन आसा गी ह्या हांव जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवन आसा गी ह्या जेजू म्हाका पळोवन म्हजो भावार्थ पळोवन बेजार पावता गे म्हणलें एक गंभीर चिंता आज आमी आटयसाय मोगाच्या न्हू. दुसरें थंयसर सांगता जेजू उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा. हें जावन आसा दुसरी संगत. आमी जेजू म्हणटा संवसाराच्या कोणशाक कोणशाक वचून जेजूची सुवार्ता तुमी परगट करा. जेजूची सुवार्ता संवसाराच्या कोणशाक कोणशाक वचून तुमी ती परगट करा. हांवें तुवें निजायकी साक्षी जावन ही सुवार्ता संवसाराच्या कोणशांनी परगट केल्या गी. ह्या केवल आमी रितीक एटेंड जाल्या, मिसाक एटेंड जाल्या या आनी खंयसर वचून बसून आमी केवल आमी स्विकार मात्र केलो गे या आमचे भितर तावन आयज त्या दैवीक सत्यतावन उरिल्ल्या गे आमी ती सुवार्ता परगट केल्या गे म्हणलें आणकी आमी एक ते चिंतेचें पडटा मोगाचें न्हू. तिसरी संगत आणकी चड स्टेजीचेर. पयल्या स्टेजीर खंयच बेविश्वास. दुसऱ्या स्टेजीर पयल्या स्टेजीर ते सांगात आसा जेजूच्या सांगात आसा आसले स्विकार मात करतले पूण भावार्थ तांकां व्हरतो नातलो. दुसरे स्टेज येता तांचे तें भावार्थ आसा आनी ते प्रसार करतात सुवार्ता प्रसार करतात. आनीक एक मुखार वचून जेजू म्हणटा सतमंतल्याक असल्या असरांची पदवी मेळटली.
मुझे नवी ते देवसार सोडयतले नव्या बसांनी उलयतले स्वरूप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसले बी विकते पियेते जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना आनी पिडेस्त तांचेर हात दवरून तांकां बरें करतले. मुस्तू जाणां भोगता मोगाचें न्हू हें आयकत आसतना कांय 2000 वर्सां पयलें जातलें आतां तांचे बरा सायंटिफीक आमच्या समाजांत हें बरा कळलें पिडा कशी गूण जावची माथ्यार हात दवरले कडेन पिडा कशी गूण जावची. नव्या बसो म्हळ्यार तें कशें तें उलोवंक जाता. आमी बऱ्यो बसो म्हळ्यार इंग्लीश फर्स्ट क्लास ताजे वरती बस खंयची आसा आनी ती ते आमकां प्रकार टॉप आनी थोडे म्हणटा आमकां जर्मन फ्रांस येता ती वरती बस आचीक वरती बस केलें आमकां वट्टरे खालें घालें म्हणटात आमकां मोत फिरवाल्या कितें म्हणटात म्हूण सांगूंक पुरो आनी थोडे म्हणूंक पुरो हांगासर आसचे तें विविध पदव्यो ते म्हणटात स्वरूप हातान धरूंक शकतले आनी मारेक पर बी वीक बी पियेत जाल्यार तांकां तें कांयच जावचें ना. हें पुरो कळलें गे म्हणलें आतांची भुरगीं ह्या आमच्या समाजांत जियोची भुरगीं हें सवाल करूंक बरो हें कशें जावचें म्हणून त्या खातीर पयलीं हांव तिसऱ्या पॉयंटाक फस्ट येता. हें एक साध्य गे म्हणलें एक सवाल एक साध्य गे तर हें साध्य जाल्यार आमकां भावार्थी सबार लोक आसा कित्याक आमी हात दवरल्या गुडलेकलो गूण जायना कित्याक आमी कालें केल्ल्या वेळार कित्याक थंयसर एक बरेंपण घडना म्हणलें सवाल आमच्या लोकांक उपजाता. आमी केदाळे मिसा घेता न्ही आमी केदाळे करता न्ही कित्याक तें जायना म्हणलें चिंतना आमच्या मतीक सबार फावटी येतात. त्या देखून आमी उडास दवरिसय आमची चिंतना भुरग्यांच्या चिंतना बरी जावन असो भगार एका जाणट्या व्यक्ती बरी आमी चिंतीचे अत्मीक थरान एक जाणटी व्यक्ती जावन हांवें तुवें चिंतूंक आसा. पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्या 14व्या अध्यायान 20वें वाक्य म्हणटा भावानो तुमी भुरगे बुदीचे जायनाकात खोटेपणाक लक्ते जाल्ल्या संगतींनी भुरग्या बरी नेणते जाया पूण मोतीन प्रास्त बरी जाणते जाया. मोतींत प्रास्त बरी जाणते आसा जाय. काळजांत खोटेपण आदारच्या विशयान भुरगेपण आसा जाय ना खोटेपण आदार ना ल्हानशे भुरग्या बरी एक नितळ काळीज पूण मोत म्हजी जाणटी आसा जाय. कसल्या संगतीन जाणटी न्ही ह्या लौकीक संगतींनी जाणटी काय जायचे आत्मीक संगतींनी जाणटी काय जाय. त्या देखून आमी मुस्तुबटी प्राथमीक शिक्षणाच्या शिक्षणांतर आसता. पयलीं आमी कितें आमकां हाच्या वेळार कुंभाराच्या वेळार दोतोन शिकयली क्रिस्मसाच्या शिकयली आत्तांय बैपाट म्हणटा त्या स्टेजीर जावन मुखल्या स्टेजीक कितें केल्यार वचूंक आमकां नाका. आमी प्राथमीक शिक्षण प्रायमरी स्पेशलिस्ट पुरा हायस्कूल कोणाक वचूंक नाका. हायस्कूल गेलें जाल्यार पुरो SLC पुरो म्हणून PUC नाका डिग्री नाका PhD नाका खंयच्यांत आत्मीक शेतांत. त्या देखून पयत पुस्तक म्हणटा हेब्रेव घरांक बरयल्या 6व्या अध्यायान पयलें वाक्य म्हणटा ह्या पसत आतां क्रिस्ता विशयांतलें प्राथमीक पाठ सोडया आनी चड संपूर्ण एक लक्ष दिवया. हे प्राथमीक पाठ बैपाट मागणी प्राथमीक पाठ कित्याक म्हळ्यार तुमी आमी ल्हानशी भुरगीं आशिल्ल्या आमच्या टिचरांक आमच्या धर्मीक वडिलांक आमकां त्या ल्हानशा भुरग्यांक सांगल्यार आमकां कळना देखून तांणी आमकां मागणी शिकोवन दिली आले पुता हें म्हणू आले इतलें म्हूण तूं मागणें तुवें कुंभार म्हळ्यार जाल्यार इतलें तुका गुत्त आसाचें ती ल्हानशी प्राथमीक हंताची मागणी पूण आमी मरता पर्यंत ह्या हंतांतून आमी वयर वचना. पयत पुस्तक म्हणटा प्राथमीक हंतांतून भायर येया आनी प्राथमीक हंताचो पाठ सोडया आनी चड संपूर्ण एक लक्ष दिया. कितें ती संपूर्णता जावन आसा मोगाच्या न्हू. संपूर्णतेची लक्ष म्हळ्यार कितें संपूर्णतेचें लक्ष जावन आसा जेजू क्रिस्त म्हणटा जर तर तुमी म्हाका सत मानतात जर तर तुमी म्हाका सत मानतात म्हजे की दोट्या रिती रजा तुमी करतल्यात. सांजो आमच्या 14व्या अध्यायान 12वें तावन 14वें वाक्य म्हणटा सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करता ती कामां करतलो तितलेंच न्ही ताचे की वर्ती कामां करतलो कित्याक हांव बापा जशीन वेता. बापाची महिमा पुता मारिफत प्रगट जावच्याक म्हजे नवी तुमी कितें विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो. तुमी कितेंय म्हजे नवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. त्या देखून म्हणटा जो कोण सत मानता कितें म्हणटा म्हजे की वर्थ रितीर कामां करतलो.
जिसून केल्लीं तर कामां विशिश्ट, जिसून केल्लीं कामां विशिश्ट, तिडेस्तांक गूण केलें, मेल्ल्यांक जिवंत केलें, जाय तितले 5,000 लोकांक वंटले, जाय तितलें अजापां ताणें केलें. पूण जिसू म्हणटा म्हजे वरती तुमी कामां करूंक शकतल्यात. आमी ते संपूर्ण गायच्या विशयेंत आमी चिंताप मुस्तपुटी आटोवंक ना मोगाचें न्हू. तें जावन आसा संपूर्ण काय. तूं एक भावार्थी, तूं म्हजे थंय भावार्थ दवरता जाल्यार हांवें ह्या संवसारान जायतल्या जपांक गेल्यात, जायतल्या लोकांक हांवें शिकयलां आनी तूं म्हजे वर्थ्या रितीर शिकयतलोय, म्हजे जायतितल्या लोकांक तूं पावतलोय आनी जायती देवाची महिमा तूं प्रगट करतलोय. पूण आमी प्राथमीक अंतर आसा, आमी भयपाट करून आमी कितें ल्हानतावन तें आमचें चलती जिवन आसा तेंच आजिकी आमी मुंदोरसून गेल्या. त्या संपूर्ण कायताक आमी लक्षच आमी दिवंक ना. खंय म्हणे उडास जाता की हांगासर जिजू म्हणटा म्हजे वरत्यान म्हजे दोरत्यान तुमी अजापां करतल्यात. पोरण्या सोल्ल्यांत असलेंच एक चिंता खंयसर म्हणे उडास जाता की कोणाय की दोरत्यान सकत. करेक्ट. एलिया कडेन वचून सांगता धांवता तुज्या फाटल्यान, धांवता आनी म्हणटा म्हाका दोरत्यान आत्म्याच्या सक्तीन बरोवंक जाय. तुजे की दोरत्याच्या आत्म्यान सक्तीन बरोवंक जाय. जेजूय म्हणटा तूं म्हजेर भरोसो दवरता जाल्यार म्हज्या की वरत्यान दोरत्यान तूं सक्तीन भरतलोय. थंय एलिसो सीस जावन आसलो. सगळ्यांक आमकां गुत्ता एलियाचो सीस जावन आसलो. आमी पुरा जेजूचे सीस. एलिशा येता त्या एलिया कडेन वचून सांगता म्हाका तुज्या दोरत्यान म्हाका आत्म्याच्या सक्तान बरय जाय. आनी थंय गडीत पळयत आसतना आमी एक मोठ्यान नियाळ करया कशें त्या गडितांत कितें जालें. आमी पळयता थंयसर थंय लास्ट एलिशाक वयर व्हरता आसतना एलिया आनी एलिशा ओट्टूक येतात, एका जाग्याक पावतात. थंयसर पावता आसतना एलिया म्हणटा, गुरू म्हणटा शिष्या तूं हांगा राव, म्हाका देवान अनेक कडेन आपयलां, तूं हांगा राव. पूण एलिशा म्हणटा ना हांव तुजे उठत येता दुनिया, हांव तुजे उठत दुनिया येता. त्या जाग्याक पावतना थंय म्हणटा तूं आनी म्हणी हांगा राव आनी हांगाच राव, म्हज्या फाटल्यान म्हाका आनी देवान अनेक जाग्याक आपयलां. आनी थंयसर तो येता, तो म्हणटा हांवें तुज्या फाटल्यान येता दुनिया. थंय म्हणटाना थंय वचून भोंवतना परत्यान म्हणटा हांव अनेक जाग्याक म्हाका आपयलां, तूं हांगाच राव. पूण एलिशा म्हणटा ना हांव तुज्या फाटल्यान येता. ताज्या उपरांत तो अनेक जाग्यार वेता. अशें वचून आख्रेक तो विचारता तुका म्हजे तावन खालें जायचें की म्हणून. आतां ते जागे कितें आनी ताचो म्हत्व कितें म्हणलें आमी एक चिंत्या मोगाचें न्हू. जायते वटेन आमी वचना तरी पूण आयच्या दिसा आमी नियाळ करया ते विविध जाग्यांक तो एलिया वेतालो, ताचो सीस फाटल्यान येतालो आनी त्या जाग्यांचें म्हत्व कशें आनी आमच्या जिणेक आमी दोरत्या रितीर त्या सक्तीन भरच्या बसत कशें आमी अन्वय करीत म्हणलें एक चिंता पाठवया. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तक 2 अध्याय 1 वाक्य म्हणटा सर्वेस्परान एलियाक एके वाऱ्या सुळयेंत सर्गार वर्सो आसलो तेन्ना एलिया एलिशा सवें गिलगिलातावन भायर सरलो. खंय तावन भायर सरलो? गिलगिलातावन भायर सरलो. आतां गिलगिल म्हणल्या जाग्याचो म्हत्व कसलो? गिलगिल के जागो ताका म्हत्व आसा. पयत पुस्तक म्हणटा पयल्या सामुएलाच्या ग्रंथांत 11 अध्याय 14 आनी 15 वाक्य म्हणटा उपरांत सामुएलान लोकांक म्हळें येया आमी गिलगिलाक वचोया आनी थंय राज थीर करुया. कितें थीर करुया? राज थीर करुया. सगळो लोक गिलगिलाक गेलो आनी थंय गिलगिलान ताणें साऊलाक सर्वेस्परा वचीर राय केलो. ताणें थंय सर्वेस्परा मुखार शांती बल्यो भेटयल्यो आनी साऊलान आनी सर इस्रायलांनी व्हड आनंदान उत्सव चलयलो. आनी गिलगिल जागो जावन आसा रायपणाक थीर करचो एक जागो जावन आसलो. आमी मुस्तपुटी क्रिस्तांव जावन आसा तरी पूण थीर क्रिस्तांव मुस्तपुटी जायना. पयल्या सुवातेर हांवें आनी तुवें थीर क्रिस्तांव जायचे, थीर क्रिस्तांव जायचे. ए कन्फर्म्ड क्रायस्ट, कन्फर्म्ड क्रिश्चन न्ही. आल्सो दल्सो आत्तां समा परिस्थिती आसल्यार हांव क्रिस्तांव,
कितकेशे समाजांत समुदायांत थंय संघटन तें करता हें करता म्हणटाना ना 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 हांव तशें कांय ना हांव चिकेशें न्यूट्रल मनीस हांव तांतूय ना आंतूय ना थिरना मनीस मनीस मुस्तपटी आमचो समुदायाचो लोक थिरना हांव ना तूं ना मुस्तपटी थिरना पळयत पुस्तकान थंयसर आमी पळयलें थंयसर एलिशा आनी एलिया खंय तावन बैसरले गिलगला तावन बैसरले आनी तो गिलगल जागो जावन पयल्या सुवातेर हांवें आनी तुवें क्रिस्ता थंय थीर आसा जाय फस्ट स्टेप जर तर विविध सत्यान हांवें तुवें बरयलें जाल्यार हांवें आनी तुवें क्रिस्ता थंय थीर आसा जाय अल्लो ना दल्लो ना टकडकडकडकांनी थीर जावन आसा जाय दुसरें थंयसर आमी पळयता दुसऱ्या अध्यायांत दुसरें वाक्य रायच्या दुसऱ्या पुस्तकांत एलियान एलिशाक म्हळें तूं हांगा राव कित्याक सर्वेस्परान म्हाका बेतेलाक धाडला एलिशान जाप दिली देवाच्या आनी तुज्या नांवाचो सफोत हांव तुका सणसोना आनी ते दोगी बेतेलाक गेले बेतेलान आसलेलो प्रवादीचो एक पंगड एलिशा लागीं आयलो ताणें ताका विचारलें आज सर्वेस्पर तुज्या गुरूक तुजे सुरशिलो काडून वयर व्हरतलो म्हूण तूं जाणाय ताणें जाप दिली वय हांव तें जाणा चूप रावा आतां बेतेलाक वचून पावले गिलगिला तावन बेतेलाक वचून पावले आनी थंयसर बेतेलाक कितें जावन आसा बेतेल शहर म्हणल्यार आमी एक चिंता पटया बेतेला विशयांत उत्पत्ती ग्रंथांत 28ನೇ अध्यायांत 10व्या तावन 19ನೇ वाक्यानुसार त्या बेतेल गांवाचो महत्व दिला थंयसर जाकोब पळयत पुस्तक म्हणटा जाकोब बेर्शेबा तावन भायर सरलो आनी हारानाक गेलो एका पवित्र जाग्याक तो पावतना दीस अस्तमलो देखून रात सोरोंक थंय रावलो त्या जाग्याच्या पत्रा मदलो एक फातर ताणें घेतलो आनी तो माथ्या पोंदा दवरून त्या जाग्यार तो न्हिदलो तेन्ना एक सोपान पडलें एक निसण ताणें पळयली भुमीचेर उबी आशिल्ली ती निसण सर्गाक तेंगतली देवदूत तिचेर सडटले देंवतले आनी सर्वेस्पर ताजे मुखार उबो आशिल्लो आनी तो म्हणालो हांव सर्वेस्पर तुज्या बापय अब्रामाचो देव आनी इसाकाचो देव ज्या देशांत तूं न्हिदून आसाय तो देश तुका आनी तुज्या संततीक हांव दितलो जाकोब आपल्या न्हिदेंतलो उठलो आनी सांगूंक लागलो सर्वेस्पर खरोच त्या जाग्यार आसा आनी हें हांव नेणा आशिल्लो तो भियेलो आनी म्हणालो तितलो भिरांकूळ हो जागो हें देवाचेंच घर शिवाय दुसरें कांय न्ही हो सर्गाचो दरवाटो सकाळीं फुडें जाकोब उठलो माथ्या पोंदा दवरलो फातर ताणें काडलो ताणें तो थंय स्मारक कसो उबो केलो आनी ताजेर तेल वतलें उपरांत ताणें त्या जाग्याक बेतेल म्हूण नांव दिलें आदीं त्या शहराक लूज म्हूण नांव आशिल्लें त्या बेतेल म्हणून जाकोबान नांव दिल्लो जागो खंयचो थंयसर तो न्हिदलो लौकीक तरान एक जाकोबो ताज्या बापाय इसाकाचे आशिर्वाद घेवन तो मुखार वचून आशिल्लो एक थीर आशिल्लो व्यक्ती थंयसर लौकीक तरान थंयसर न्हिदता आनी थंयसर तो दर्शन आत्मीक देखता आत्मीक लौकिकातावन आत्मिकाक परिवर्तन जावचो एक भाग तो थंयसर तो देखता सर्गीक असो दरवटो देवदूत वयर येतात सकयल येता सगळें दर्शन तो देखता म्हळ्यार हांगासर पयलें मेळ जावन आसा थीर आशिल्लो व्यक्ती लौकीक संगतीतावन आत्मीक संगतीक मेळ दवरून आत्मीक संगती विशयंत नियाळ आटयता स्वप्न येता त्या आत्मीक संगती विशयंत देवा विशयंत सर्गीच्या दारवट्या विशयंत पुरा स्वप्न येता आनी हें जावन आसा मोगाचें न्हू मुजें तें आनी तुजें तें घडजें आशिल्लें दुसरें हंत पयलें हांवें तुवें क्रिस्ता थंय थीर आसा जाय दुसरें हांवें आनी तुवें ह्या प्राथमीक हंत ह्या लौकीक विशय पुरा सोडून आत्मीक संगतींत देवा विशयंत जेजू विशयंत पवित्रत्म्या विशयंत ताजे विशयंत आमी स्वप्नय जाय ताजे विशयंत हांवें तुवें चिंती जाय ताजे विशयंत हांवें तुवें सोपान देखूंक शका जाय जर तर ह्या स्टेजीक पावना जाल्यार मुखल्या स्टेजीक वचूंक साध्य ना आनी ह्या दुसऱ्या स्टेजीक येतना थंयसर एलिया म्हणटा थंयसर एलिया कितें म्हणटा पळया मोगाचें न्हू परतन एलिया म्हणटा थंयसर बेतेलाक वचून पावले उपरांत थंयसर म्हणटा उपरांत एलियान ताका म्हळें म्हळ्यार एलिशाक म्हळें
एलिशा दया करून हांगा राव, कित्याक सर्वेस्परान म्हाका जेरिकोक धाडला. एलिशान जाप दिली, देवाच्या आनी तुज्या नांवाचो सपोत हांव तुका सांडसोना. आनी ते दोगी जेरिकोक आयले. जेरिकोन आसलेल्या प्रवादींचो एक पंगड एलिशा लागीं आयलो. ताणें ताका विचारलें, आज सर्वेस्पर तुज्या गुरूक तुजेर सरशिलो काडून वयर व्हरतलो म्हूण तूं जाणाय? ताणें जाप दिली, हांव तें जाणा, चूप रावा म्हणटा. आतां हें जेरिकोचें इम्पॉर्टन्स, ह्या जेरिकोचें म्हत्व कशेलें. बेतेलाचें पयल्या सुवातेर गिलगलातान बेतेला घेता, बेतेलातान तो जेरिको घेता म्हणटा. जेरिको खंयच्याक प्रमुख जावन आशिल्लें मोगाचें. जोशुआ पुस्तकांत आमी सव्या अध्यायान जेरिकोच्या विशयान वाचता. थंयसर पळयत पुस्तक म्हणटा, इस्रायलांत लागून जेरिकोचे दारवटे भद्र दंपून दवरले. कोणूच भायर येवंक वा भितर सरूंक सकनातलो. तेन्ना सर्वेस्परान जोशुआक म्हळें, पळय, हांव आतां जेरिकोक आनी तेज्या रायाक तुज्या हातान दितां. तुवें सर झुजाऱ्यान सवें शारा भोंवतणी सोलोवन तिजो एक पोटी बोवाडो काडूंक जाय. तुमी 6 दीस अशेंच करूंक जाय. 7 येसाकांनी कोंब घेवन पेटे फाटल्यान वचोंक जाय. 7व्या दिसा तुमी 7 पोटी शाराचो बोवाडो काडूंक जाय आनी ह्या जाकांनी कोंब फुंकोवंक जाय. कोंब फुंकतना आनी तुमी कोंबाचो आवाज आयकतना सगळ्या लोकांक झुजाची एक व्हड बोबाट मारूंक जाय. तेन्ना शाराचे पागोर कोसलोवन पडटले. उपरांत सगळो लोक सामको मुखार वचून शारा भितर प्रवेश करूंक शकतले. पळया, हांगासर एक व्हडलें खोटें, कोणेंच भेद करूंक जायनातलें खोटें. चारित्र म्हणटा तें वणद अशी आसली की 11 फीट उबार 14 फीट रुंद, 11 फीट उबार 14 फीट रुंद. आनी चारित्र सांगता वॉल कितें वणद म्हणटा ती सद्याच्या कोणाकच फुटोवंक साध्य ना, तितली घट जावन आसली. आनी एका सैन्यान ताजे वयर जैत वरिचें जाल्यार एकत्र ताजे भितर बुराक घालून कशें म्हणून करून त्या शारा भितर वचचें, टनल करीचे. या सगळ्यांनी उजो घालून त्या पात्रांची सकत उणें करीचें. या मुस्तू माथी घालून एक रॅम्पा बरी अशें देवोंक अरेंजमेंट करीचें. ताजे भितर शारा भितर वचत जाल्यार, नाजाल्यार त्या शारा भितर वचोंक वचूं जायना. आनी अशें करीचें जाल्यार एक 500 म्हयने म्हणी लागतात, उण्यार उणें तितले म्हणे ताका लागतात. आतां जेजू हांगा कालें म्हणटा, सर्वेस्पर देव कितें म्हणटा, येदे व्हडले 6 म्हयने पुरो नाकात, हांव 7 दीस तुका दितां. कालें करूंक सुत्त गुर्र करून सुत्त गोवचें, तितलेंत. आतां बायल्या दिश्टी कितें दिसलें हें पुरा पिशें म्हूण सायबा, हें पुरा पिशें म्हूण. अर्द व्हडलो दोंगर उज्यांत ते गल्यार ते फातर ते बागानांत टनल करूंक वचून वचूंक भितर वचूंक जायना, रॅम्प करून वचूंक जायना. आनी हांगा म्हणटा तेकलो ते 7 सुत्त करीचे काय आनी आमी 7 सुत्त गुंचे गे. थोडे फावटी म्हणटात कालें सायबा इतली पिडा आसा, ओ म्हणटा वचून हात धरून मागता गे, हाका तकली समय. तशें जाल्यार पुरा कडेन सगळ्यांनी हॉस्पिटलांत पिडेस्त कितें आसात, हॉस्पिटलांत आसतले. देवाची खुशी जर तर त्या व्यक्तीक हात धरून मागचे गूण आसल्यार तो हात धरतना गूण जाता. सगळ्यांनी मुस्तूद त्या वेळार जेरिको मातनी जायते कडेन जायते पागोर आसले, सगळे पडून वचोनात. थंयसर पडून गेलो जेरिकोचो मात्र, कित्याक थंयसर गरज आसली थंयसर गेलो. आतां ह्या हातूंत आमी कितें पळयता, थंयसर आमी पळयता ते जोशुआ तशेंच करता. आनी 7व्या दिसा सूर्य उदेतना ते उठले आनी ताणें 7 पोटी तेच रितीन शाराचो बोवाडो काडलो. त्या दिसा मात ते 7 पोटी शारा भोंवतणी गेल्ले. 7वे पोटी ह्या जागांनी आपले कोंब फुकले आनी जोशुआन लोकांक म्हळें, झुजाची व्हड बोबाट मारा, कित्याक सर्वेस्परान तें शहर आमच्या हातान दिलां. आनी ते सगळे तशेंच बोबाट मारतात आमी जाणा, तें शार मेळटा. आतां ह्या शंकतेन हे जेरिको कित्या खातीर प्रमुख जावन आसा, थोड्या संगती खातीर हें शहर हें घटन प्रमुख जावन आसा. पयलें जावन आसा मोगाचें नांव, देवाची वाट मनशाच्या दोळ्यांक एक पिशेंपण म्हूण भोगता जाल्यार ती खरी आनी सुलभ वाट. देवाची वाट मनशाच्या दोळ्यांक पिशेंपण म्हूण भोगता जाल्यार ती खरी आनी सुलभ वाट. 6 मार्काच्या ह्या आमी कितें वाचलें थंयसर स्वामी जिसू म्हणटा, जर तर तुमी म्हजेर भावार्थ दवरल्यार असलें पुरा अजाप करूंक शकतले आहात.
तें खरें आनी ती सुलभ वाट तुवें मस्त प्रयत्न करचे की एकाच खिणाक ते अजाप जावंक शकता आनी ती खरी आनी ती सुलभ वाट देवान तेंचे हर एक उतार मनशाच्या दोळ्यांक ते एक पिशेपण तरी पूण त्या त्या जायते मनशाक ती एक खरी सक्सेस जावन आसा ते खरें सक्सेस जावन आसा. दुसरी थंयसर आमी शिकता लोकांनी बोवाडो काडच्या पयलींच देवाचें वाग्दान थंयसर आशिल्लें आनी तें आश्वासन थंयसर आसलें मागीर तें जारयेक आयलें. पळयता आमी थंयसर दुसऱ्या वाक्यान आमी वाचिल्लें थंयसर म्हणटा सर्वेस्परो तेन्ना सर्वेस्परान जोशुआक म्हळें हांव आतां जेरिकोक आनी तेज्या रायांक तुज्या हातान दिता. आश्वासन आशिल्लें कार्यगत जावन आशिल्लें आश्वासन आसा कार्यगत जावना. म्हाका आनी तुकाय आश्वासन आसा जर तर म्हजेर तूं भावार्थ दवरताय त्या वेळा तुजो भावार्थ खरो भावार्थ जाल्यार तुका असलें पुरा आसारें करचें सकत तुका मेळटा म्हणलें आश्वासन आसा. आश्वासन आसा तरी पूण हांवें न्ही तुवें भावार्थ दवरूंक आसा भावार्थ दवरूंक आसा. थंयसर जेरिको कोटे मोडटाले म्हणून सर्वेस्पराचें आश्वासन आशिल्लें तरी पूण 7 बोटी बोवाडो मारचें आसलें काम थंयसर बाकी आशिल्लें काम थंयसर बाकी आशिल्लें. त्या देखून पवित्र पुस्तकांत जें कितें सर्वेस्पर तें उलयलां जें कितें सांगलां तें आश्वासन दिलां हांवें तुवें करचें हांवें तुवें काम आसा. तिसरें विधेयपण पिशेपण म्हूण आमकां थोड्यो संगती दिसतात तरी जर तर सर्वेस्पराच्या वाटेन आमी गेल्या जाल्यार आमी जैत येवन जाता. मुस्तुपुटी आमकां बगता आळे साहेबा इतले पुरा कश्ट आसात तूं अशें कित्याक करताय तें जेजूच्या उतरां तशें आसा म्हूण करतात एक तुजें पिशेपण न्ही गे कांय म्हूण तुका ताका तकली आसा गे अशें कित्याक करता तुमी तुका इल्लें म्हूण रिजनींग पावर ना गे आमचे तो लोक मुस्तुपुटी सांगता पयत पुस्तकाचें खाली सांगून दी पूण तुका इल्लें म्हूण इतलो शिकलाय तूं डबल ग्रॅज्युएट इतलो शिकलाय तूं तरी पूण तूं अशें कित्याक करताय. पयत पुस्तक म्हणटा तुजें शिकाप कितलें शिकलां म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही. तुवें इंजिनियराक आपोवन तो पागोर पळयलेलो तो म्हणटालो हें बेथीचें जाल्यार 11 फीट हायट आसा 14 फीट रूंद आसा आका इतले दीस अशें जायचे भारी जायचे म्हणटालो. हायेस्ट आर्किटेक्ट केदो व्हडलो इंटरनॅशनल आर्किटेक्ट हाडलेलो तो तशें म्हणटालो. तो गुंचे पळोवंक सांगल्यार तुमकां बरो मोती भ्रश्ट जाल्यार तुमी गुंतात म्हणटालो. पूण पवित्र पुस्तकाचें तें उतार केदो की विधेय जालें थंयसर तो घटमूट पागोर कोसलोन पडलो. विधेयपणा वरवीं सर्वेस्पराच्या उतराक विधेय जाल्ल्या वरवीं आमच्या बोवाऱ्याचो तो समस्ये परिहार जातात. आमच्या बोवाऱ्याचे विविध समस्ये विविध अडखळ्यो त्यो परिहार जातात. म्हाका सर्वेस्परांतय वचोंक आसात म्हाका साबार अडखळे आर्थीक संकश्ट जावंक पुरो आमचे हांव मागण्याक गेलें जाल्यार म्हजे आर्थीक संकश्ट कशें हांवें परिहार करचे. हांव सांगचें न्ही 24 वरां मागणें म्हणचें न्ही आर्थीक तरान आमी काम करी जाय पूण तरी पूण सगळे वेळ काम 24 वरां काम पूण हांव थंयसर हांव मागण्याकच म्हत्व दिना ती कांय प्रयोजन ना तुज्या जिवितांत. आनी थोड्यांक देवा कडेन येवंक विविध तरांचे संकश्ट हांवें तें उदाहरण दिवंक गेल्यार मस्त वेळ येता तुमकां गुर्त आसा विविध संकश्ट. पवित्र पुस्तक म्हणटा ते संकश्ट परिहार करचे खातीर तुजें सगळें ज्ञान तुमकां दर्शी जाल्यार कांय प्रयोजन ना. सर्वेस्पराच्या देवाक उतराक विधेय आसा तुजें बोवाऱ्याचें तें जेरिकोचें कोटें पडटलें आनी तुका सुलाभ जातलें. चवथें देवाची सकत अदृश्य आनी बळिश्ट आनी त्यो एकचपणी वंती पडल्यो. सगळे बोवाऱ्याचे एकचपणी वंती पडटात. एक कडेन इल्लेशें मोव जावन ताजे दुसरे दिसा आनी इल्लें हादा पडोवन ताजे बरें एकडे ल्हानशें माट्या बरें जावन ताजे बरें इल्लें इल्लें कुरपून मागीर व्हडलें व्हडलें रूंद जावन गेल्लें न्ही तें एकच बुटी पडलें. अदृश्य सकत कोणाकच तें दिसना बळिश्ट सकत ह्या मनशाच्या दोळ्यांक दिसना तेतली एक बळिश्ट सकत ती बळिश्ट सकत. आनी तो जावन आसा गांव तो जेरिकोचें तें उदाहरण. त्या देखून थंयसर तो म्हणटा एलिया म्हणटा तूं बेथेला म्हणसर येवन पावलोय मू आतां सर्वेस्पर देव म्हाका जेरिको कापून व्हरता तूं हांगाच राव ह्या स्टेजीर राव
पूण एलिशा म्हणटा ना ना हांव थंय मसर येता ती अदृश्य सकत देवाची हांव एक्सपिरियन्स करूंक जाय अदृश्य सकत देवाची सकत एक्सपिरियन्स करूंक जाय हांव विधेय जावन देवाक हांव रावतां त्या गांवाच्या म्हत्वा प्रमाणे हांव विधेय जावन सर्वेस्पराक हांव अदृश्य सकत ते म्हणटा देवाच्या हर एक उतार हांव म्हणटा आनी त्या खातीर हांव थंयसर वेतां परत थंयसर अनेक म्हत्व जावन आसा मोगाचें न्हू देवाची कृपा भावार्थ आनी विधेयपण तिनी एकामेका सांगाता थंयसर आसात देवाच्या कृपे वरवीं तो पागोर पडटा देवाचे उतार विधेयपण जातात आनी थंयसर भावार्थान ते करतात तीन संगती थंयसर सांगाता मेळून अजापां घडटात थंयसर कार्य आनी कृत्या विणे भावार्थ निष्प्रयोजक मुसण आमकां सांगूंक बरो म्हाकाय भावार्थ आसा सायबा म्हाका जायना त्या जोशुवाक भावार्थ आसलो जावंक बरो सगळ्या लोकांक थंयसर भावार्थ आसलो जावंक बरो तरी पूण तो भावार्थ आसा म्हणून तो पडोवन दी म्हळ्यार पडतो ना भावार्थ सांगाता कृत्या ह्या कार्य जाय आसलें 7 बुटींक गुंची गरज आशिल्ली ना म्हाका भावार्थ आसा सुमयांजी हांव तुजे कडेन मागता तो दोंगर पडोवन दी तो वणटी पडोवन दिता म्हळ्यार पडोवनात थंयसर कार्य जाय आशिल्लें आनी हें पुरो करचेचो म्हत्व जावन आसा जेरिको जाग्याचो म्हत्व आनी त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा हांगासर मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तक म्हणटा 4थ्या हंताक थंयसर येता एलियान एलिशाक म्हळें दया करून हांगा राव खंय राव जेरिकोन राव आळे हांगा पळय इतलीं बरो अजापां जालीं न्ही तुवें तुज्या जिवितांत इतलीं अजापां पळोवन आसा हितूं ह्या स्टेजीर राव तुका भावार्थ आसा न्ही ह्या स्टेजीर राव तुका विधेयपण आसा न्ही ह्या स्टेजीर राव ह्या स्टेजीर राव 4थ्या स्टेजीक येचें नाका थंयसर म्हणटा एलियान एलिशाक म्हळें दया करून हांगा राव कित्याक सर्वेस्परान म्हाका जॉर्दनाक धाडला एलिशान जाप दिली देवाच्या आनी तुज्या नांवाचो शपथ हांव तुका सणसोना आनी ते दोगी सांगाता गेले 50 प्रवादी तांच्या फाटल्यान गेले आनी दोग जॉर्दनाच्या तडेर रावले तेन्ना ते इल्ले पयस रावले एलियान आपलो दगलो काडलो आनी तो दोडून उदकाक मारलो उदक 2 वंटे जाले आनी ते दोगी सुके धरणे वयल्यान उतरून पलतडे गेले आतां म्हाका विचारूं ह्या जॉर्दन न्हंयचो म्हत्व कितें जॉर्दन न्हंयचो पयलो म्हत्व जावन आसा थंयसर निरंतर उदक वळटा जायतेर तें उदक वळटा तो जावन आसा पयलो जॉर्दन न्हंयचो म्हत्व आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचें सकत निरंतर वळून आसूंक जाय हेवटेन ड्रायव जावचें हेवटेन इल्लें मागणें म्हणचें परतान इल्लें आत्मीक शक्तीन चड आनी चड भरचें न्ही निरंतर थंयसर पवित्र आत्म्याचें सकत वळूंक जाय मोगाचें न्हू ताजे उपरांत आमी जोशुआ पुस्तकाच्या 3ऱ्या अध्यायान 15 ते 17 वाक्यांत बरयता इजिप्त गांवांतून भायर थंयसर येतात खंयसर येतात थंयसर खाना शाराक येताना भायर येवंक मोदें आसो थंय आडकळ ते जॉर्दन न्हंय फुल्ल थंय अशें ते न्हंय भरल्या की थंयसर पाशार जावंक जायना 3ऱ्या अध्याय 15 ते 17 वाक्य सांगता सोल्ल्याचे पेट वयतल्या ह्या जागांनी जॉर्दनाच्या तडीर पावून आपले पांय उदकाक लायतस लुणेच्या जाग्या काळार जॉर्दन भरून सगळ्या तडयांतल्यान उमता नासलें वयरतावन वळून येतलें उदक बंद जालें आनी एका विस्तार सुवातेर जेरेतनाच्या कुशीक आसलेल्या आदम शहरा लागीं रास जावन रावलें आनी आरबाच्या मिठाच्या दर्याक सकला वळून वयतलें उदक पुर्तें सुकलें लोक जेरिको मुखार जॉर्दन उतरून गेलो सगळी इस्रायल प्रजा सुक्या धरणी वयल्यान उतरून गेले पळय तितलें आसल्यार थंयसर इजिप्तांत इस्रायलाक खाना शाराक तांकां बसयल्ल्या त्या गांवाक येच्या पयलें थंयसर तो ओळ मेळ्ळो आनी त्या भावार्थान थंयसर पांय दवरता आसतनाच सगळें उदक ठक्क घालून रावलें सुक्या धरणीर हें पाशार जालें आनीक आमी पळयता नव्या सोल्ल्यांत जुवांव काले म्हणटा थंयसर जेजूची सुवार्ता परगट करता आनी म्हणटा 5 खिजिणी बोदाला आनी म्हण थंयसर सगळ्या लोकांक थंय कितें दिता थंय स्नान दिता 5 खिजिणी बदलून 9 जिणी जिवोवचो संकेत जावन एका कुशीन इजिप्तांत खाना शहराक बसयल्या गांवाच्या मोदें आसता ते वळ अनेक कुशीन 5 खिजिणी बरी जिणी जिवोवंक आसचें न्ही जॉर्दन न्हंय तिस न्हय जॉर्दन न्हय जेजूय थंयसर स्थान घेता आमी पळयता पळयत पुस्तकांत
मातेवाच्या 3ऱ्या अध्यायान 13व्या 16व्या वाक्यान पळयता तवळ जेजू जुवांव लागचें स्नान घेवचे खातीर गलिलेतावन योर्दनीन तडीक आयलो पूण जुवांवन ताका आडोवन म्हळें हांवें तुजे लागचें स्नान घेत आसतना तूं म्हजे लागीं येताय म्हळें ताणें पूण जेजून ताका जाप दिली आतां सद्याक हें तशेंच आसूं कित्याक हे वरवीं देव कुशी व्हरता तें सक्कट तुमी जारी करूंक फावो तितल्यार जुवांव कबूल जालो जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर येतच आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एका पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलो ताणें देखलो आनी तेन्ना आकाशांतावन एक ताळोय हे परी आयकलो हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवाला हांगासर एक व्हडलो म्हत्व आसा मोगाचें न्हू सगळो संवसार रचल्लो त्या जेजू क्रिस्तान त्या जुवांक रचयल्लें कोणें जेजू क्रिस्तान आनी आपलेच रचने मुखार तो खालतो जावन तो भागवता आनी तो पवित्र स्नान घेता केद्द व्हडलें खालतेपण पळया मोगाचें न्हू केद्द व्हडलें खालतेपण रचणार तो त्या जॉर्दनाचो रचणार तो जुवांवचो रचणार तो सर्व ह्या संवसाराचो कितेंच पाताक ताणें करूं ना तरी पूण संपूर्ण तरान आपलें खंयच अहम नासतना संपूर्ण तरान तो खालतो जाता संपूर्ण तरान विधेय जावन एक ऑर्डिनरी मनशा बरोबर रावून तो स्नान घेता आनी केदाळ तो स्नान घेता तो जुवा म्हणटा ना 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 तूं पळय येदो व्हडलो हांव येदोसो ना म्हणटा तुमी जेजू म्हणटा ना हांवें तर आसलो हांव सगळो वय पूण हांव एक निशाणी जाला हांगा कितें निशाणी जाला हांव खालत्यापणाची संख्येत जावन हांव निशाणी जाला आनी ह्या वेळार सर्वेस्पर देव म्हणटा ह्या वेळार म्हणटा हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवाला हो म्हजो पूत हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवाला केदाळा हांवें तूं संपूर्णपणे कालतें जाता हांव आमचे कडेन अहम म्हणलें ना चुरी अहम म्हणतना हांव म्हणलें चिंता बसना आनी त्या स्टेजीक वतना ती जावन आसा जॉर्दानाची ती म्हत्व मोगाचें न्हू कित्याक इजिप्तांत खाना शाराक 5 वर्सांच्या पयलें अडखळ आसले थंय तावन पाशार जालें पातकी जिणेतावन बऱ्या जिणेची थंयसर ती न्हय हांव म्हणल्यार हांव कितेंच न्हय सगळें देवाची खुशी संपूर्ण तरान परिवर्तन जावची ती घडी केदाळ घेता की मोगाचें न्हू तो जावन आसा जॉर्दानाचो म्हत्व आनी हांगासर पावल्ल्या वेळार केदाळा म्हजें म्हणलें कितेंच ना जाता थंयसर तो म्हणटा थंयसर एलिया म्हणटा ताका सांगता एलिशाक थंय पलतडी पावतस न्हू हें वाक्य म्हणटा त्या पलतडी पावतस एलियान एलिशाक म्हळें तस जाल्यार हंताक पावल्ल्या वेळार थंयसर म्हळें म्हाका तुजे जसलो काण पयस व्हरच्या आदीं हांवें तुका कितें करूंक जाय तें सांग एलिशान जाप दिली तुज्या आत्म्याचो दोडो वंटो म्हाका मेळूं एलियान ताका म्हळें तुवें मागलां तें दिवंक सोंपें न्ही पूण म्हाका तुजेर जसलो काडून वयर व्हरतलें तें तूं पळयशी जाल्यार तुवें मागलें तें तुका मेळटलें ना तर तुका तें मेळचें ना तें उलयत वेतना एका उज्याचो रथ आनी उज्याचे घोडे दिश्टी पडले आनी ताजे मदें रावले एलिया वाऱ्या सुळये मदें सरगार सोडलो एलिशाने देखलें आनी ताणें व्हडल्यान बोब मारली म्हज्या बापा इस्रायलाच्या रथानो आनी रथा सवारानो तो तांचे नदरे मुकलो भायर पडलो तेन्ना एलिशान आपली वस्त्रां घेवन पिंजलीं आनी तांचे 2 वंटे केले मोगाचें न्हू ही जावन आसा स्टेज कंप्लीट झिरो पॉयंट हांव म्हणलें नासतना कंप्लीट त्या पॉयंटार आसतना तो एलिया म्हणटा एलिशा तुका दोडत्यान जाय थदेक चित्तान कॉन्सन्ट्रेशनार म्हाका तूं पळय हांव वयर येतना म्हाका सदां पळोवन राव एकदम थदेक चित्ता कॉन्सन्ट्रेशनार म्हाका तूं पळय आनी केदाळ तूं म्हाका तूं पळयतलोय त्या दाळा तुका दोडत्यान तुका सकत मेळटली आनी पयलींच पुस्तक सांगता मोगाचें न्हू केदाळा तुजें म्हणलें कंपूर्ण तूं सांडून कंप्लीट निस्तेज जावन हांव म्हणलें हांव नासतना कंप्लीट जावन
खाली सर्वेस्परा देवाक तूं एकाच मनान कॉन्सन्ट्रेशन करून रावताय. पवित्र पुस्तक म्हणटा दोडत्यान तुका आशिर्वाद पडटले. मुझे की दोडत्या रितीर तूं अजापां करतलोय. कसलें अजापां करतलोय तूं? मुजेर तुका संपूर्ण बवार्थ आसा. कित्याक तुजें म्हणल्यार हांव म्हण तुज्या लागीं ना. तूं कंप्लीट म्हाका तूं पळोवन आसाय आनी त्या खातीर संपूर्ण म्हजेर बवार्थ दवरताय. देखून म्हज्या नांवान तूं हात दवरल्या कडले गुण जातलो तो व्यक्ती. म्हज्या नांवान तूं सर्व तूं हातान धरल्यार वीक बी येतलें तुका कितेंच ना. म्हज्या नांवान तूं देवसार दवरतलें. सगळ्यांक तुवें सांगलें बरें जातलें. सगळ्यांक तुका सांगलें बरें जातलें. सगळ्यांक तुवें सांगलें बरें जातलें. आनी हें जावन आसा मातू मोगाचें न्हू. त्या खातीर ह्या स्टेजीनी हांव आनी तूं पाशार जायना जाल्यार, हांव आनी तूं प्राथमीक अंतर आसा जाल्यार आमी त्या स्टेजीक पावूंक असाध्य मोगाचें न्हू. त्या स्टेजीक पावूंक असाध्य. त्या स्टेजीक पावूंक असाध्य. आनी ह्या खातीर हांवें तुवें उडास दवरिसय. ह्या पवित्र पुस्तकांत जायतलीं उदाहरणां हांवें तुवें पळयल्यात मोगाच्या न्हू. जायतीं उदाहरणां हांवें तुवें पळयल्यात थंय. सांत पावल जावंक पुरो, पेद्रू जावंक पुरो, जायतलीं अजापां तांणी केलीं. पूण ताजे उपरांतय जायतलीं अजापां जाल्यांत. ताजे उपरांतय जायतलीं अजापां जाल्यांत. एक दोन उदाहरण तुमच्या मुखार दवरता. कित्याक म्हळ्यार असलें न्ही एक काल्पनीक 100% सत म्हणल्या खातीर 1000 जाणांची संतांची जिणी तुमी पळयल्या जाल्यार ह्या संतांनी मस्त अजापां केल्यांत. आज म्हाका न्ही तुका हिरो हिरोईन कोण म्हळ्यार फिल्म एक्टर्स आमकां हिरो हिरोईन, पॉलिटिकल लिडर्स आमकां हिरो हिरोईन, तो प्रायम मिनिस्टर गी, चीफ मिनिस्टर गी, आनी कोणागी जय म्हूण ताज्या फाटल्यान आमी, या आमच्या फिल्म एक्टरा फाटल्यान आमी, या कोणागे सुबीत दिसता ताज्या फाटल्यान, या ग्रस्त दिसता ताज्या फाटल्यान, हे अधिकार आसा ताज्या फाटल्यान, ते आमचे रोल मॉडेल जावंक पावल्यात. आमचे रोल मॉडेल केदिंग्स आमी जिंतून मोगाचे न्हू. आमचे संत ह्या संतिणी. एक दोन उदाहरणां तुमकां दिवचे कित्याक वेळ आसा अभाव आसा. एक दोन उदाहरणां दिता. सांत अंतोनी ताजो गांवांत हांव न्हू, ताज्या गांवांत तो पयस आशिल्लो. आनी तो पयस आशिल्ल्या वेळार ताज्या बापायच्या घरा कडेन थंयसर दोन कुटुंबां आसात. एका कुटुंबाक पळयतना आनी एका कुटुंबाक जायना. बद्द वैरी. एकल्याक पळयल्यार आनी एकल्याक पळयल्यार जायना. आनी एका कुटुंबाचो कितें करता, आनीक कुटुंबाचो पूत तो पळयत आसतना ताका लो जुशी मारता. ठक्कान जुशी मारता. कोणी नासलेल्या वेळार काण जुशी मारता. जुशी मारल्या उपरांत वचून खंय पुरता, ह्या सांत अंतोनीच्या बापायच्या जाग्यार पुजता. आनीक हे तें मोडें खंयसर सोदतना ह्या सांत अंतोनीच्या बापायच्या जाग्यार तें मोडें मेळटा. आनी ह्या सांत अंतोनीच्या बापायक आतां सगळी शिक्षा दिवची म्हूण जालें. ओ म्हणटा ना हांवें करूंक वचना म्हूण सकयल म्हणटा जाल्यार हें कशें तुज्या इतल्यान आयलें सांग आमकां. तुज्या थोटांत हें मोरण आसा, हें तुज्या थोटांत मोडें आसा, कशें तरी जावचें. त्या दाळा सांत अंतोनी खंयसर तो पयसल्या जाग्यार, पाद्वा म्हणल्या जाग्यार आसता, कितले गे 1000 मैलां पयस आसता. ताका दिव्य दृश्टीन सर्वेस्पर देव सांगता वच तुज्या बापायच्या घरा, थंयसर वच. आनी तो बापायच्या घरा थंयसर त्या जाग्याक वता. आनी ते न्याय करता कडेन त्या विचारणेच्या जाग्यार वचून पावता. तो म्हणटा तें मोडें आतां हांगासर हाड. कोण म्हणटा? सांत अंतोनी म्हणटा हें मोडें हांगासर म्हाका तें मोडें हाडय जाय. आनी थंयसर हाडयतात. कित्याक म्हळ्यार वो एक व्यक्ती, एक मानाचो व्यक्ती जाल्ल्यान ताणें सांगल्या बरें थंयसर मोडें हाडून दवरतात. सांत अंतोनी म्हणटा सर्वेस्पर देवाच्या नांवान हांव तुका सांगता उठ आनी सांग कोण थंय तुका जिवशी मारलो व्यक्ती म्हूण सांग. मोडें ठक्क करून उठटा आनी अलेल्या व्यक्तीन म्हाका जिवशी मारलें म्हणटा. आनी कुडलें त्या बापायक थंयसर सुटका दितात. आनी तें जिवन जालें तें मोडें म्हणटा हांवें म्हजी फातकां मागीर केल्यांत म्हाका बक्षी म्हणून साल्वास हांव तो मागता, फातकाचें बक्षणें मागता. ओ सांत अंतोनी ताजें फातकां बक्षिता आनी ताका सांगता तुजी फातकां तुका जिजूच्या नांवान तुका बक्षिलां म्हणटा आसतना परत तो मरता मोगाचें मोडें जावन वता. पूण ताज्या बापायक थंयसर सुटका मेळटा. ही चरित्रां ही कांय काल्पनीक न्ही. चरित्राच्या पुटांनी तुमी जर तर पळयलें जाल्यार तुमकां पळोवंक मेळटा. हे आमकां संकश्ट जावन सुटका दिता मोगाचें नांव. वो एक सांत अंतोनी मुजे बरी आनी तुजे बरी एक सामान्य व्यक्ती जावन जल्मालो. तो कांय विशेश तरान त्या जेजू बरी अवकार स्त्री जावन जल्मालो न्ही, या ते कांय एक पवित्राचे जावन जल्मालो न्ही, एक सामान्य तरान जल्मालो. तरी पूण ताजे त्या भावार्था वरवीं ताका ते अजाप करूंक शकलो मोगाचें नांव. पवित्र पुस्तक आमी पळयता. आमी ताजे उपरांत संतांच्या चरित्रांत आमी पळयता. अनेक उदाहरण दिता.
सांत फ्रांसीस फावोला हर एकल्यांक आमकां ताजे विशयीन गुत्त आसा. ताज्या जिवितांत जायतीं घडितां जाल्यार एक 2 घडितां तुमच्या मुखार ल्हानशें मोठ्यान हांव सांगता. ताका एक बरो भक्तीक मनीस, ताका मनशांचेर मात्र न्ही मनजातीचेर ताका मस्तो मोग. ताज्या थळ्यांत एक बरी मासली आसा, अँटोनेला म्हणली एक मासली. ही अँटोनेला मासलेचेर आनी हेचें घेताळे अँटोनेला म्हणल्यार कुठले टुळक 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 धंय मुखार येता ती मासली. ह्या मासले कडेन तो खेळटा, ती मासली परत ओस म्हणटाना फाटी येता. अशेंच दीस पसार जातात. एक दीस ओ फ्रांसीस खंयी दुसरे कडेन प्रिचिंगाक गेल्ल्या वेळार एकलो म्हजे बरी सेट इल्लें आमकां इल्लें मासलेची इल्लें आशा सड थंयसर एकलो पाद्र्याप येता. ताका पळयता, बरी पुटपुडीत मासली काडटा व्हरता सीदा घरा व्हरता. ताका कितें गो ताची मोगाची मासली म्हणून बरी करून व्हरता, बरें पीस करता, कट्ट 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 करून फस्ट क्लास फ्राय करूंक गी उकडूंक गी कोणाक गो तूं बरें पीस करता. पीस करून ताजे उपरांत रान्नीर दवरता, बरी उकडटा मसालाने बरें जाता. इशिल्यान ओ फ्रांसीस पावोला येता, अँटोनेला म्हणटा ना मासली येना, मासली येना, अँटोनेला आपयतना मासली येना. आखरेक कितें जालें म्हूण दिव्य दृश्टी तो पळयता. हांगा ते इसारता आसतना ते म्हणटात एकलो ओलो इलोक लायलो आनी शेपाद्रेपान सगळी मासली ती वन गेला म्हणून. हाका जाता वच म्हणटा, ताज्या जाणांक म्हणटा वचून तांगे ते वचून म्हणटा. थंयसर टाका 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 बडयतना थंयसर आसल्यार कळटा हें हांवें येल्ली हाका मासली कळ्ळी न्ही आतां खालें गी म्हणून. हे वचून ताजे सीस म्हणटात आळे ती मासली आमकां जाय म्हणून. तो म्हणटा हांवें कट्ट करून जाल्यार रांदून जाल्यार हांवें घालें करचें न्ही, ना ना आमकां जायचें तो म्हणटा. तो खाण अशें दिताना ते मासलेचे कुडके सगळ्यांनी पिठो पिठो पडटात, कुडके पिठो 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 पडटात. हे हाचे फ्रांसीसाचे ते पुरा सान फ्रांसीसचे सिसात पळय ते पुरा भरतात आनी सान फ्रांसीसा कडेन व्हरतात. सान फ्रांसीस ते कुडके कुडके पिठो पिठो जाल्ले ते ताज्या थळ्या कडेन व्हरता आनी म्हणटा जेजूच्या नांवान आंतोनेला परत जुजा म्हणटा. ठाक्क करून सगळी मासली ठाक्क करून अँटोनेला जावन परत ज्यू जाल्ली मासली जावन थळ्यान पडटा मोगाच्या न्हू. परत मासली जावन ज्यू जावन थळ्यान पडटा. ही विचारी आमकां ताज्या जिणेच्या चरित्रांत मेळटा. ताजे ते अनेक कडेन तो जेवणाक गेल्ल्या वेळार तांकां गुर्तूना वो राती गेल्लो आकाय खुशी करी म्हणून आमी आसताले आमचे कोणेक मनाचे गानाचे आयिल्ल्या वेळार बरें एक जेवण करचें. तशें ताकाय बिरमोत कोणेक एकल्यान बरें मसलेचें जेवण करून दवरलें. हाका बिरमो चिंता देवा मासले कशें काडटा गेलां हांगे म्हणटा. आनी ते रांदिल्ल्या मासले कडेन टाक्का म्हणटा ह्या मासली तो जिवन जा म्हणून ती मासली जीव जाता आनी थंयसर फाटी वता. तशेंच ताका आनी एक मार्टीन लो म्हणून ताजी एक शेळी आशिल्ली. एवटी वो खंयी गेल्ल्या वेळार सायडीच्या कामाच्या पुरा बरें करून रांदतात पीस करून बरें करून हे मार्टीन लोक त्या शेळयेक फस्ट क्लास रांदतात. आडांक आनी एक कडेन उडयल्लीं आसतात. हो येताना पळयता हे जेजू म्हज्या आडां मात्र आसा. मार्टिनेलो जेजूच्या नांवान तूं उठ परत जिवन जा म्हणटाना ते मार्टिनेलो परत जीव जाता, परत जीव जाता. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार मोगाचें न्हू जायतितले संतांच्या काणयेनी संतांच्या जिवनाच्या चरित्रांत जायतले अजाप आसात. मुजे आनी तुजे बरी ते एक सादे मनीस, मुजे आनी तुजे बरी एक सादे मनीस. म्हाका आनी तुमकां व्यत्यास म्हाका आनी आमकां आनी तांकां व्यत्यास कितें म्हळ्यार तांकां भावार्थ अखंड भावार्थ सर्वेस्परा सुम्या जेजू कडेन आशिल्लो आनी त्या भावार्था द्वारे ताणें सांगलें बरी जावन आसलें. ताणें कितें सांगलां मेल्ली मासली जीव जाता, मेल्ले मोडें जीव जाता, मेल्ली मनशां जीव जाली. कित्याक अखंड जेजूचेर भावार्थ अखंड भावार्थ. त्या देखून आयच्या वचपान आमी पळयता मोगाचें न्हू जेजू सांगता सत्पंतल्याक असले असऱ्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नवे ते देवसार सोडयतले, नव्या बसांनी उलयतले, सोरोपातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसले विकते ते पियेते जाल्यार तांकां ते बादाक जावचें ना आनी पिडेस तांचेर हात दवरून तांकां बरें करतले. हें मोगाचें न्हू जिविताचें सत जावन आसा. जेजून दिलें तें प्रॉमीस 100% सत जावन आसा. 100% सत जावन आसा. पूण ह्या भावार्थ हांवें तुवें कितलो दवरला म्हणल्या विशयीन सवाल. जर तर म्हाका आनी तुका भावार्थ आसा म्हज्यान तुज्या जिवितांत अजापान जावंक शकतात, अनेकल्याक आमी अजाप करूंक शकता. आनी हांगासर अशें आनीक म्हत्वाचे विशय जावन आसा. उपरांत तांचेले तुका म्हणालो संवसाराच्या सर देशांनी वचा आनी सर रस्त्यांक स्वर्थ प्रगट करा म्हणटा. मोगाचें न्हू स्वर्थ प्रगट करचें म्हाका आनी तुका हर एकल्यांक जिजून दिल्लो तो उलो. स्वर्थ प्रगट प्रिचींग करून करीत, आमच्या करण्यांनी करीत, आमच्या उलोवण्यांनी करीत, अनेकल्या बऱ्या उतरांनी सांगीत. पयत पुस्तक म्हणटा
इसायप्रभूच्या 43 10 वाक्य म्हणटा तुम्ही जावन आसात म्हज्यो साक्षी म्हणटा सर्वेस्पर म्हणटा तुम्ही जावन आसात म्हज्यो साक्षी म्हणटा तशेंच पळयत पुस्तक म्हणटा हांवें तुमी उलो मारचे पयलेंच हांव तुमकां जाप दिता त्या देखून हांवें आनी तुवें देवाच्यो साक्षी जावन जिवंक आसा मोगाचे न्हू हांवें तुवें सुवार्थ परगट करूंक आसा कशी परगट करची विविध रितीन हांवें तुवें परगट करीत मोगाचे न्हू मस्त जाणांक आमकां परगट करूंक जायना जावंक पुरो मस्त जाणांक आमकां परगट करूंक जायना पुरो पूण उरलीं कोणी परगट करतना तांचे बसत मागिल्ल्या द्वारे इंटरसेशन म्हणटा आमी तांचे बसत विनवण्यो केल्ल्या वरवीं तांकां ती सकत मेळटा चड आनी चड पळयतात मागीर सकट मेळटा आनी केदाळा एकलो मनीस जावंक पुरो प्रिचींग करता ताका आनेकलो ते इंटरसेशन करता तांकां वांटो देवाच्या आशिर्वादान समान जावन आसा मोगाचें न्हू कित्याक पळयत पुस्तक म्हणटा जर तर थंयसर आमी पळयता सामुएलाच्या पुस्तकांत पळयत पुस्तकांत 3 अध्यायांत 24 वाक्य म्हणटा जितलो वांटो झुजाक वेतल्याक मेळटा तितलो वांटो समान रक्तल्याकी मेळोवंक जाय तांचो वांटो सम आसूंक जाय हांगासर झुजांचे आयुधां राखता एकलो आनी एकलो झूज करता हांगासर म्हणटा सरस्वत्या मुखान म्हणटा जितलो वांटो झुजाक वेतल्याक मेळटा कितलो वांटो प्रीच करतल्याक मेळटा तितलो वांटो समान राखतल्याकी मेळोवंक जाय म्हळ्यार ताका सहकार दितले व्यक्तीकी मेळोवंक जाय जर तर आमच्या मिसांव कामांत आमचे मस्त कडेन मिसांव कामां जावन आसात हर एका मिसांव कामाक आमी फाटींबो दिल्ल्या वेळार आमी इंटरसेशन केल्ल्या वेळार या आमी आमचो सहकार एकाने एका रितीन दिल्ल्या वेळार जें कितें त्या मिनिस्ट्री द्वारे त्या प्रिचिंगा वरवीं सभारत्मय परिवर्तन जातात आनी सर्वेस्पर देवाचो आशिर्वाद मेळटा त्या आशिर्वादा सांगाता ते प्रिचींग करूंक सहकार दिल्ल्या त्या सगळे व्यक्तींक थंयसर समान आशिर्वाद मेळटा मोगाचें न्हू ताका सहकार दिवच्या जावंक पुरो विविध रितीन सहकार दिवच्या हर एक व्यक्तीक जाय पुरतो वांटो मेळटा सर्वेस्परान सांगलें एक एकल्यांक एका रितीची देणी दिल्यात मोगाचें न्हू एक एकल्यांक एक देणी दिल्यात आमी सगळ्यांक सांगाता मेळो न्हू जिजूची सुवार्ता आख्ख्या संवसारार प्रसार करूंक आसा एकल्या दोगां वरवीं जावना आजिकी मोगाचें न्हू 2000 वर्सां गेल्यार सगळ्या संवसारात जिजूची सुवार्ता परगट जावना खंयसर गी हाका कारण हांव आनी तूं दोगांय जावन आसा मोगाचें न्हू सगळ्यां आमी कारण जावन आसा कित्याक आमी एकवटीत मनोभावान आमी जाता तितले वांट्यांनी मोगाचें न्हू आमी सुवार्ता परगट करूंक एकामेका हाताक हात दिवना जावंक पुरो त्या देखून मोगाचें न्हू आयच्या दिसा आमी निर्धार करया मोगाचें न्हू जिजूच्या त्या नांवान जिजू कडेन आमी मागया सोम्या जिजू आमकां तुजी सुवार्ता परगट करूंक तुजे साक्षी जावन जिवंक सोम्या जिजू आमकां तुजी कृपा दी आमच्या जिवितांत साक्षी जावन जिवंक आनी खंयसर तुजी सुवार्ता परगट जाता त्या हर एका व्यक्तीक सहकार दिवंक आमच्या थांकी पुरते सहकार दिवंक आनी ह्या वरवीं तुजी सुवार्ता आख्ख्या संवसारार प्रसार जावंक आमचे थांकी पुरते आमी सहाय करूंक आमकां कृपा आमी सर्वेस्परा देवा लागीं मागया सर्वेस्परा देवान सांगलें तें भावार्थ दवरल्या वेळार कितें पुरो घडटा तें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत घडोवन दी मोगाचें न्हू म्हज्या आनी तुजे मुखांत्र ह्या समाजांत सगळ्यांनी घडोवन दी आनी सर्वेस्परची महिमा हर एक कडेन आमी परगट करया जिजून आमकां पळयतना सांगचें नाका ज्या शिसांक पळयत आसतना सांगलें आमकां फस्टाक आमी आयच्या वचपान आमी वाचलें कितें म्हळें शेवट ते 11 जाण शिस जेवणार आसतना जिजू तांकां दिश्टी पडलो आनी त्या बेविश्वासांनी काळजाच्या धरुणे बसत तांकां तो दूर जालो अशें म्हजें आनी तुजें जावन नजो मोगाचें न्हू गम्मत मारून कितले पयशे आसून कितलो अधिकार आसून जर तर आमी गम्मतार जेवणां मारना जिजूक आमकां पळयतना हे देव म्हज्या ओ म्हजो पुतू हे म्हजें तूं अशें जेवण गम्मत मारनासा म्हजें तें हांकां भावार्थ ना हांवें सांगलें तांकां सुवार्ता सगळ्यांनी संवसारार परगट करी म्हणून म्हज्या नांवान तुमी इतली पुरो अजापां करताले म्हणून सांगलें हे कितें अजापां करनात अजापां करूंक तांकां तांचे ते भावार्थी दवरूंक ती तयार नात सुवार्थय परगट करूंक तयार नात गम्मतेर आसात खावून जेवन गम्मतेर नासात म्हणून बेजार पावल्या कितलें दुखाची संगत मोगाचें न्हू आयच्या दिसा त्या देखून सर्वेस्परा लागीं माप मागया हर एकलो आमी देवा लागीं माप मागया सर्वेस्परा जे कशे 11 जाण शिस जेवणार आसतना तुवें तांकां पळोवन तांचो बेविश्वास पळोवन तुका दूख भोगलें आमी ह्या संवसारांत गम्मत मारनासा जेवणां करनासा संतोशान उल्हास मारनासा म्हाकाय पळयतना तुका खंडीत जावन मस्त उठे बेजार जावंक पुरो सुमया तरी पूण आयच्या दिसा आयच्या घडये हांव सर्वेस्परा मुखार हांव बोगसणें मागता सुमया जिजू इतल्या म्हज्या फाटल्या वर्सांच्या जिविताक हांव बोगसणें मागता आयच्या दीस जावन हांव
तुझी स्वर्थ प्रगट करूंक म्हजी जिणी हांव समर्पिता. जे कोण स्वर्थ तुजे प्रगट करतात तांकां म्हजो साकार हांव दिता. खंयसर पुरा तुजी स्वर्थ प्रगट जाता थंयसर सगळे अजापां घडोवन दिता. अजापावेर अजापां घडोवन दिता. तुज्या स्वर्तेक तुज्या महिमेक सगळ्यांना अजापां घडोवन दिता. सर्वेस्परा मुखार आमी मोगाच्यान सांगया. आनी त्या दाडा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बदलावण मात न्ही. आमच्या कुटुंबान मात्र न्ही, आमच्या समुदायान, आमच्या समाजांत सगळ्यांनी जेजूचें अजापान थंयसर घडोवन दिता मोगाच्यान. सर्वेस्परा देवा मुखार एक घडी भर आमचें दोळे धांपया आनी बसया. मोगळा सर्वेस्परा सुमया जेजू, ह्या भुरग्यांचेर तुज्या आशिर्वादान वेसांगल सुमया. आमी पातकी सुमया, आमी जेवणां खाणांनी गम्मत मार आसा सुमया. तुवें दिल्लो उलो सुमया, तुजी स्वर्ता प्रगट करचें काम, तुजे महिमा प्रगट करचें काम आमी करिनासतना, आमचो सहकार दिनासतना आमी केवल सुमया जेजू आमच्या जेवणा खाणाचेर गम्मत मारना, आमच्या संवसारीक संगतींनी अधिकाराचेर आनी इतर संगतींनी संतोष उल्हास पावोन आमी डान्सां मारना, आमी आमचो वेळ कसून आसा सुमया. आमी मुस्त वेळ सुमया जेजू आमचो पिक्चरां पळोवन, धारावाही पळोवन, या आमाल पियोन या फेस्तांक गमतां मारन तातूंत आमचें जिवन गेलां सुमया. सुमया जेजू तुजे खातीर दिसाक थोडो वेळ म्हणी स्वर्ते खातीर प्रगट करूंक आमकां कृपा लभय सुमया. तुजे वर्तो भावार्थ धरूंक आमकां कृपा दी सुमया. जो कोण तुजे स्वर्ता प्रगट करता सुमया तांकां सुमया जेजू आमचो धन सहाय, तशेंच आमचो वेळाचो सहाय, आमचे विरवणेचें मागणें, आमचे इतर मागणें त्या व्यक्ती वचत आमी करूंक सुमया जेजू आमकां तुजी कृपा लभय सुमया. त्याच प्रमाणे सुमया जेजू तुजेर भावार्थ दवरले वरवीं सुमया जेजू तुवें आमकां दिल्ली त्या पवित्र आत्म्या मुखांत दिल्ली ती देणी सुमया जेजू हर एकल्यान आमकां उपयोग करूंक सुमया जेजू. जें कितें सुमया ह्या कॅथोलीक पवित्र सभेंत पवित्र स्नानाद्वारे पवित्र आत्म्याक आमी स्विकार करना. थिरासणाच्या त्या दिसा सुमया जेजू पवित्र आत्म्याक आमी कन्फर्मेशन करून काणगोन आमी पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन जिवन आसा सुमया. ती पवित्र आत्म्याच्या सकत तेजे सर देणी फळां आमचे थंय उर्जीत जावन दी सुमया. आनी ही पवित्र आत्म्याची देणी फळां हे पेल्याच्या बऱ्याक उपयोग सुनो तांकां बरें करीत वचोंक आमकां कृपा दी सुमया. ह्या घडयेंत हांव सुमया जेजू आमकां हर एकल्यांक तुज्या राजा पासत उपयोग कर सुमया. तुजी महिमा आमी देखच्याक, तुजी महिमा पेल्यान देखच्याक आमकां सर तरेचे तुज्या आशिर्वादाने कृपेन प्रत्येक तरान भावार्थान भरून मागता. आमेन, आमेन, आमेन.